Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशाकोडे उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलायेंतली ओ उंच स्वर्गावेली जावं, पूण आकाशान परतीपाळ केलो. ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हळें, आतां चीत घेवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गर्भेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा, हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगोट समूर्ती प्रमाणें ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयलीं
बोंदा पोस्त काढल्या आणि दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धोरमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियाच्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारेचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेव नाका मारये, तुका तर देवा सोबे कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटोली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो फोडसरलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. लूक 1:30 आनी 7. नियाळाक आदार. आमचें जिवीत जायते पावटी जोड लागता आनी आमी फुडाराचें चिंतूंक लागता. पूण भावार्थ आमकां एक नांगोर कसो तिरघोट दवरता. देव व्हडपण पळयना, पूण मनशांची ल्हानविकायेन भोल्लोलीं काळजां पळयता. जे मनशाचे नदरे मुखार घडोवंक कठीण तें देवाच्यान सोंपेपणी करूंक जाता. आमी जेन्ना कोस्त दोग आनी भिरांत देवाच्या हातान घालता तेन्ना नवीं दारां उक्तीं जातात. आयच्या पयल्या वाचपान इजायज प्रवादी भाकीत करता. एक तोरणी बायल गर्भेस्त जाल्या. ती एक पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. शुभ वर्तमानान जेन्ना मारयेन
देवदूताक प्रश्न केलो, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? तेन्ना देवदूतान तिका तिचे सोयरे एलिझाबेथीची खबर सांगून म्हणलें, देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. आमच्या जिवितांत कसलीय परिस्थिती ती जावं, आमी केन्नाच भियेवन फाटीं सरूंक फावना. आमी जेन्ना सूख दूख कोश्ट त्रास देवाच्या हातांत घालता तेन्ना तो आमच्या जिवितांतले दीस भरमाशान आनी मिलाग्रींनी भरोवन सारकें कोत्ता. दयाळ बापा, भियेनासतना तुजेर भावार्थ दवरून जिवितांतल्यान सदांच बरें शिंपडाव आमकां तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.